न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेवल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयान पेगळ्या 3 कोडी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। यूट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणारे खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम लाईव्ह बुलेटिनाक तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज दिसभर शारा सयत गांवगिऱ्या वाठारांनी कितें घडलें हें आमी जाणून घेवया। सगळ्यात पयलीं आमी या उशा झरावकराच्या कडेन। उशा, आयज तुज्या कडेन खंयची बातमी आसा? आयज आमदार विरेश बोरकारान सांग्यार भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्याक घेराव घातलो आनी जी सांग्यार जी पोरणी जी हें आसात पुलां आसात तांची दुरुस्ती बेगोबेग करची अशी मागणी ताणें केल्या। आनी ह्याच संदर्भान जो आरजीचो अध्यक्ष आसा गिल्बर्ट फेर्नांडीस हाणें पोरणी पुलां आसा तेची पळोवणी करून तांकां रिपोर्ट व्हरून दिल्लो अशेंय ताणें सांगलें। आनी जाता तितले बेगोबेग ह्या कामाक सुरवात करची, कारण फाटीं बुधवाराक एक अपघात जालो आनी जे जामगाळ नेत्रावळी पूल आसा त्या पुलार एक्सिडंट जालो, पूण ताची कूड जी आसा ती सकयल पडून ताका मरण आयलें। आनी ह्या संदर्भान प्राथमीक पावंड्यार घेवन ह्या पुलांची बेगोबेग दुरुस्ती करची अशी आरजीन मागणी केल्या। ही आमची तुमी पुराय बातमी पळोवची साताच्या बुलेटिनान। उशान दिल्ली 10 आरजीन आयज सांग्या वयल्या भौशीक बांदकाम खात्याचेर धडक घातली। आतां आमी मुखार वचुया आमचे एंकर संजना हंजुणकराचे कडेन। संजना, तुज्या कडेन खंयची न्यूज आसा? कळंगुटे काल राती बेकायदेशीर 11 नायट क्लबांचेर पुलिसांनी धाड घालून तांकां सील केली। ह्या प्रकरणांत कळंगूटचो सरपंच जोसेफ सिक्वेरा हाणें खोस परगटायला। तो म्हणटा की असल्या हळशीक आनी बेकायदेशीर गजालींचेर आळाबंद हाडपाक असली कारवाय करप खूब गरजेची आसा। ही मागणी तांच्यांनी पयलीं केल्ली, पूण काल हाचेर हे हायकोर्टान ऑर्डर दिवन सील केल्ल्या बद्दल ताणें खोस परगटायली। दुसरी जी बातमी आसा ती वागातोर आयज 6 वरांचेर सकाळी दर्यांत बुडून जीवन दत्ता हाका मरण आयलें। जीवन दत्ता हो मिस मार्गारिटा रिजॉर्टान मॅनेजराचे नोकरी करतालो। तो आपल्या सहकारा बरोबर बीच वॉकाक म्हणून गेल्लो, तेन्ना थंय न्हांवपाक गेलो तेन्ना ताका बुडून मरण येवपाची घडणूक घडली। तिसरी जी बातमी आसा ती कळंगूटचीच आसा। पर्यटकांची भांगराची सरपळी आनी मोबायल फोन चोरून व्हरपी 4 जाणांक कळंगुटे पुलिसांनी अटक केला। मागीर आयज पोर्तुगेज पासपोर्ट आशिल्ल्या गोंयच्या नागरिकांक दोट्टी नागरिकत्व दिवचें म्हूण चर्चील आलेमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे कडेन मागणी करतलो अशें म्हणलां। उपरांत गुन्या फाट्यान म्हापशा पालिका मैदान लागसारच्या जुगार अड्ड्याचेर धाड घालून 7 जाणांक अटक केला। तांचे कडल्यान 3.92 लाख रक्कम जप्त केला। संजनान आमकां 4 अपडेट दिल्ले आसा। एक म्हणल्यार डान्स, काल रातीच सीएमान मंत्रिमंडळात डान्स पर्यटकांक लुटपी नायट क्लबांचेर कारवाय करपाची म्हणून शिटकावणी दिल्या। उपरांत पुलीस एक्शन मोडात आयिल्ले आनी तांच्यांनी कालूच राती कलंगुटाचे 11 नायट क्लब सील केल्लेले। आतां आमी मुखार वचुया आमचे सब एडिटर रश्मी नरसे कडेन। रश्मी, तुज्या कडेन खंयची न्यूज आसा? उत्तेजा आयज शेताच्या नदरेंतल्यान एक म्हत्वाची बातमी आहा। शिवोले लिंक रोड जंय जाला त्या दोनूय वाठारांत तुमी थंय शिवोले वयशात जाल्यार मदीं रस्त्यान दोनूय वटेन शेतां आसात। ही शेतां फाटल्या 15 ते 20 वर्सां पासून पडीक उरल्यात। कारण कितें, तर तिराळीच्या कॅनलाचें उदक थंय तुंबता, तशेंच पावसाचें उदक थंय तुंबता आनी ते शेतां म्हणजे ती एरिया ती कुसता, म्हणजे कुसलेलो वास येता त्या वटेन आनी ती शेतां पडीक आहा। म्हणजे शिवोलेन आमी सैमान नटिल्ले तो गांव बरो सारको आनी थंयसर शेत पिकावळ पयलीं पासून चलता, पण ती शेतां पडीक
उरल्या हेची दुख्ख आयज शेतकारांनी व्यक्त केल्या आनी तेची दखल आयज स्वता WRD जो मिनिस्टर आसा तेणें येवन आयज घेतला. थळावी आमदारूय आसली डिलायला लोबो, तेणें आयज सकाळी तेचें इन्स्पेक्शन करून हो प्रस्न जाता तितले बेगोबेग सुटावो करतलो अशें म्हटलां. सो बेगीनूच आमकां शिवोलची शेतां जर सरकारान ही कारवाय केली आनी मिनिस्टरान जर हे गंभीर्यान पयलें जाल्यार दोनाय ती वटेंतली शेतां आमकां पळोवंक मेळटली आनी शेतकारांक शिवोलच्या परत आपली शेतां रोवपाक मेळटली. सो ही बातमी तुमकां आमच्या साताच्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली. दुसरी बातमी जी आसा ती गोंया खातीर अभिमानाची आसा. गोंयान साबार इव्हेंट जायत आसतात, पण अशे इव्हेंट जे लक्षान दवरपा सारके तशेंच कांयशे इव्हेंट गोंयान घडटात. तितूंतलोच एक इव्हेंट म्हणजे फेब्रुवारीच्या 6 ते 9 फेब्रुवारी ह्या काळात गोंयान इंडिया एनर्जी वीक 2023 जाता. सो हो एक्झॅक्ट प्रोग्राम म्हणजे कितें जाल्यार हवामान बदल जावं आनीक जे क्लायमेटान चेंजीस जाता तेच्या बद्दल ते उलयतले. ते शिवाय आनीक खुबशे विशय आसात. उर्जा संरक्षण कशें करप, म्हणजे एनर्जीचो कसो वापर करप योग्य तरेन, ती कशी सांबाळप, सो योग्य विलो कसो लावप, हे सगळ्या बाबतींत ह्या वेळार चर्चा जातले. साधारण 100 पेक्षा जास्त देश ह्या कॉन्फरन्सान वांटो घेतले आनी 35,000 वयर प्रतिनिधी वेगवेगळ्या देशाचे हितून वांटो घेतले. सो नक्कीच ही जी कॉन्फरन्स आहा ती खूब अभ्यासक दृश्टींतल्यान तशेंच संवसारीक पावंड्याचेर आनी पर्यावरण राखपाच्या मळार खूब म्हत्वाची आहे. दोन्ही बातमी तुमी आमच्या साताच्या बुलेटिनान पळोवच्यो. येस रश्मीनूय 2 म्हत्वाचे अपडेट दिल्लेले आसात. आतां आमी मुखार वचूया आमचे एंकर दिप्ती काकोडकराच्या कडेन. दिप्ती, तुवें आयज खंयची न्यूज? उतेच्या तुका खबरूच आसतलें की सद्या JN.1 हाचो संसर्ग देशांत वाडत आसा आनी सद्या भारतांत तश्यो 640 आयच्या दिसाकूच नव्यो केसी मेळिल्ल्यो आसा आनी जाका लागून सद्या सक्रीय दुयेंतींचो आंकडो जो आसा तो 2000 वयर गेल्लो आसा. आनी सगळ्यांत चड जे आसा ते केरळ राज्यांत हे सक्रीय दुयेंती सांपडिल्ले आसा जे 265 आसात. सो अशाच आनीकूय अपडेटां खातीर 8:30 वरांचेर टॉप 25 बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाका. थँक्यू. दिप्तीनूय म्हत्वाचे अपडेट दिल्ले आसा. आतां आमी वचूया आमचो चीफ रिपोर्टर समीप नार्वेकराच्या. समीप, तुवें आयज खंयची न्यूज कवर केल्या? एक म्हत्वाची बातमी म्हणटा ती फूल नॉर्थ गोवा आनी बार्देसकारा खातीर म्हणटा ती जो तिळारीचो कॅनल आसा तो जालो कितलेशे म्हयने जालो अंडर रिपेर चलतालो आनी आयज एक बरी खबर म्हटल्यार मेजर जे काम आसा तिळारी कॅनलाचे रिपेराचे ते कंप्लीट जाल्लेले आसा आनी फाल्यांच्यान ह्या कॅनलांतल्यान उदकाचें पंपींग सुरू जातलें. आनी तुमकां खबर आसा फाटले 30 दीस जाले हो कॅनल रिपेर म्हणटा ते ताका लागून उदक सप्लाय येतालो जो बार्देस तालुक्याक तो बंद आसलो आनी रेस्ट्रिक्टेड वॉटर सप्लाय आसलो आनी पर्वरी वाठार म्हणटा तो सामको एक्यूट वॉटर शॉर्टेजीक तांकां फेस करचें पडटलें. आतां फाल्यांच्यान वॉटर पंप जावपाक स्टार्ट जाता. आतां पर्वरीचो विशय खंय तरी उदकाचो विशय आतां सुटावो जातलो अशी आस्त म्हणटा ती पर्वरकार उक्तायत. आनी WRD मिनिस्टर आसा सुभाष शिरोडकर हेंच्यांनी अनाउन्समेंट केला फाल्यांच्यान वॉटर पंप जातले म्हणून. समीपानूय म्हत्वाचे अपडेट दिले. आतां आमी मुखार वचूया आमचे न्यूज एडिटर विश्वनाथ नेने सरा कडेन. सर, तुमच्या कडेन खंयचे अपडेट आसा? आयज सगळ्यांत म्हत्वाची अपडेट ज्यो आसा त्यो सगळ्यो आमच्या डेस्कान सांगल्या, रिपोर्टरांनी सांगल्या. बट आयज एक पणजे आझाद मैदानाचेर एक धरणें जालें, म्हणजे आंदोलन आमी ताका म्हणपाक शकता, जे इंडिया अलायन्स हांच्यांनी केल्लें. जे 142 खासदारांचें निलंबन जाल्लें आसा लोकसभे भितर तेचो निशेध म्हणून खंय तरी आयज हे सगळे एकठांय येयल्ले. भितर काँग्रेस तांच्यांनी लीड घेतिल्लीच काँग्रेस असले आप वांटेकार जाल्ले, मागीर NCP शरद पवार गट ते वांटेकार जाल्ले, मागीर शिवसेना ठाकरे गट ते वांटेकार जाल्ले. सगळे जाण वांटेकार जाल्ले. सगळ्यांनी निशेध केलो की ही लोकशायेचो मर्डर आसा, लोकशायेचो खून आसा आनी कितें म्हणटा ती हुकुमशाही चल्ल्या अशी म्हणून. बट आयज विजय सरदेसाय हे थंय उपस्थित नासले. बट जेन्ना आमी विचारले तेन्ना अमित पाटकर हांणीच क्लॅरिफाय केलें की विजय सरदेसाय हे गोंया भायर आसात, तेका लागून ते आयज थंय येवपाक पावले ना. मागीर पत्रकारांनी विचारले की RG कित्याक ना किंवा RG हे ना, कित्याक काल अमित पाटकर हांणी सगळ्या विरोधी पक्षांक म्हणजे जे ओपोजिशन पार्टीज ज्यो आसा सगळ्यो, फक्त इंडिया अलायन्सूच अश्यो न्ही, इंडिया अलायन्सान आसात अश्योच न्ही, तर सगळ्या विरोधी पक्षांनी तितून वांटेकार जावचे असो उलो मारिल्लो. त्या अनुशंगान पत्रकारांनी विचारले की RGचे कोणूच वांटेकार कित्याक ना. ताजेर आमचे जे अमित पाटकर आसा तांणी सांगलें की आपूण एका सांगलेले आमदार जो आसा विरेश बोरकार ताका फोनूय केल्लो, मेसेजूय केल्ली, बट तेजे कडल्यान कांय रिस्पॉन्स येवंक ना. मागीर मी जेन्ना विचारलें की मनोजाक सांगलेलो तर एक अजब विधान अमित पाटकरांनी केलें की ते म्हणपाक लागले की म्हाजे कडेन मनोज परबाचो नंबर ना.
तेन्ना प्रतिप्रश्न ताका जेन्ना केलो की मनोज पर्वजा कडेन नंबर ना आनी असल्यांनी इंडिया आघाडी ह्या इंडिया आघाडीची स्वप्नां काँग्रेस चिंतपाक शकता काय कितें, तेन्ना ताका रेस्क्यू करपा खातीर मागीर अमित पालेकार आपाचो येयलो आनी मागीर तेणें सांगलें की अमित पालेकारान की मनोज पर्वाच्यो स्ट्रॅटेजी ज्यो आसा किंवा पॅटर्न आसा तो एक ठरावीक आसता की नगरपालिका म्युनिसिपालिटी जावं किंवा पंचायती झेडपी हेका तेचो वेगळी भुमिका आसता आनी जेन्ना लोकसभा विधानसभा हेची इलेक्शनां जाता तेन्ना तेचो वेगळो पॅटर्न आसता आनी ह्या पॅटर्न जर पळयलो गोंयकारांनी तेचो अभ्यास केलो जाल्यार मनोज परब हो BJP खातीर वावुरता किंवा तो BJPक सत्तेर हाडपा खातीर तो ही मतां फोडपाचें काम करता अशे तरेचो आरोप जो आसा तो अमित पालेकार हांणी केलो. सर एकंदर हें सगळें विधान आमी जर पळयत जर आपल्या कडेन नंबर ना हें जें विधान केलें पाटकारान तें खूब अजब विधान अशें आमी म्हणपाक शकता. सो अशी आयज त्या इंडिया आघाडी जी आसा तिची ही आयज धरणे आंदोलन जालें अशें म्हणपाक शकता आमी. तेतून आनी एक म्हत्वाचो वक्तो जो उलयलो जो खूब कायद्याचो अभ्यास करून उलयता तो म्हणजे एडवोकेट कार्लोस फेरेर. आमकां सगळ्यांक खबर आसा कार्लोस फेरेर हो एक नामनेचो आदवोगाद. पयलीं तो AG म्हणून आशिल्ले आनी आतां ते काँग्रेसीचे आमदार म्हणून काम करतात. तांणी आयज त्या भाशणान ह्या सगळ्या विशयाचेर मुद्दे मांडलेच खासदारांचें जें निलंबन जालां तेचेर. बट तांच्यांनी आणखी एका गजालीचेर आपलें मत मांडलें, भाश्य केलें तें म्हणजे सरकारान जे CRPC आनी IPC हे जे एक्ट जे चेंज केले आतां तेची नांवां केल्या भितर बदल केल्या. एविडन्स एक्ट जो आसा तोय बदलला किंवा तेतून नव्यो गजाली घातल्या. ह्या हेचेर भाश्य करतना एडवोकेट कार्लोस फेरेर यांनी कांय गंभीर आरोप केले. ते म्हणपाक लागले की हे सगळे जे चेंजीस केल्ले आसात तांच्यांनी सेक्शनाय सांगली हे सगळे चेंजीस किंवा ह्या कायद्यान बदल केल्ले आसात ते विरोधकांचो आवाज बंद करपा खातीर केल्या. म्हणजे आतां इलेक्शन लोकसभेचें जें आसा तें लागीं पावल्लें आसा आनी ह्या इलेक्शन लागीं जेन्ना पावलां तेन्ना ह्या नव्या कायद्यांचो वापर करून खंय तरी विरोधकांक चेपून दवरपाचो किंवा ह्या कायद्यांचो गैरवापर करून विरोधकांक भितर उडोवपाचे प्रकार घडटले असो आरोप जो आसा तो तांणी कार्लोस फेरेर हांणी केलो. फुडें तांणी एक आमकां जी एक खास मुलाखत दिल्या तेतून तांणी सनबर्नाच्या ह्या सगळ्या बोवाळा भितर पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेर हांणी काल जें एक विधान केल्लें की सरकारा कडेन अधिकार आसतात एक 15 दिसां खातीर जो लावड म्युजीक आसा ते 12 मेरेन चलोवपा खातीर किंवा ताका मान्यताय दिवपा खातीर सरकार ती दिवपाक शकता अशें म्हणून. बट हें विधान एडवोकेट कार्लोस फेरेर हांणी सारकें कायदेशीर दृश्ट्या खोडून काडलां आनी हें कशें चुकीचें आसा हें तांच्यांनी सांगलां. त्या खातीर तुमकां आमची जी मुलाखत आसा ती तुमी आमचे फेसबूक युट्यूबाचेर पळोवपाक शकतात. आनी कशा तरेन आलेक्स सिक्वेर पर्यावरण मंत्री हांणी जो दावो केला तो चुकीचो आसा हें सुद्दां तांणी तातूंत सांगलां. तेन्ना तुमी आमची फेसबूक पेज आसा युट्यूब आसा ताचेर वचून ती मुलाखत तुमी मुजरत पळोवपाक शकतात, आयकपाक शकतात. सरान म्हत्वाचे अपडेट्स दिल्ल्यो आसा आनी एक म्हत्वाचे अपडेट म्हटल्यार आयज सकाळीं देसाईनगर सांकळे वाठारान भुंयगत लायटीचे केबल्स घालतना पायपलायन फुटली. लायटीचे केबल्स घालतना जे ड्रिलींग करतात जमनी पोंदा ते घालतना पायपलायन फुटिल्ल्यान देसाईनगर सांकळे वाठारान उदका पुरवण बंद जाली. आतां ज्यो सब एडिटरांनी सगळ्यो न्यूज सांगल्या ते तुमकां 7च्या बुलेटिनाक आमच्या पळोवपाक मेळटलो. कॅमेरामॅन हर्षद, हांव उत्तेजा गावस. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हें शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता ज्या कडेन न्यूज येत आसतात. जे वातावरणाची चांचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतलीं. अरे इंडस्ट्रियल रेवल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणारे खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. Under the Environment Act, Government of Goa has got 15 days by which they can relax the rules from 10 o'clock to midnight. According to me, whoever is having a function can apply to the government.
गोंयांत जो सनबर्नाचो बोवाळ चालू आसा सावंड पॉल्युशनाचो तेजेर उलोवपा खातीर आमच्या बरोबर आसात एडवोकेट कार्लोस फेरेरा सर, काँग्रेसीचे आमदार, आनी सिनियर एडवोकेट पयलींचे एजी जे हाजेर अधिकृतपणान भाश्य करपाक शकता. सर, सगळ्यात पयलीं तुमकां येवकार गोमंतक टीव्ही भितर. एनवायरमेंट मिनिस्टर आलेक्स सिक्वेरान एक स्टेटमेंट केलो की गोवा कायद्यान म्हणजे आमचो जो कायदो आसा गोंयचो पर्यावरण कायदो एनवायरमेंट एक्ट तेतून 12 मेरेन सावंड पॉल्युशना खातीर किंवा सावंड दिवपा खातीर आवाज व्हडल्यान लावड म्युजिका खातीर गव्हर्मेंटाक परमिशन आहा किंवा गव्हर्मेंटाक रायट आसा म्हणटा तो की आमी तें परमिशन दिवंक शकता. तुमी हेजेर हायकोर्टानूय हे घेतली एक पेटिशन घातिल्ली. कितें नेमकें तुमी हाजेर सांगशात? एनवायरमेंट मिनिस्टराचें वक्तव्य केल्लो स्टेटमेंट आनी तुमचो हाजेर कितें एज अ एक कायदेशीर मनीस, एक कायद्यांतलो मनीस म्हणून तुमचे हेजेर कितें म्हायती आसा? सो एक हांव सांगता, कायदो तो कायदो. इट इज नॉट बिकॉज वी आर इन ऑपोजिशन ऑर वी आर इन रुलींग कायदो चेंज जाता. सो वॉट इज द लॉ? आमकां समजून घेवपा जाय कायदो कितें तें. कायदो आसा तो सेंट्रल नॉयज पोल्युशन रुल्स 2000 तो कायदो इज इन फोर्स. सो इट इज डन बाय द सेंट्रल गव्हर्मेंट. सो गोंयचे सरकारा पासून हात लावपा जायना तो. सो इफ एनी चेंज वी कॅन रेकमेंड टू द सेंट्रल गव्हर्मेंट चेंज म्हण. आतां हेजेर हें आसा की तें एक प्रोविजन आहा थिंगा नॉयज पोल्युशन रुल्सान तें वाचून सांगता तुका. वीच एक्ट सर हो? अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट सेंटराचो. आणि तो आलेक्स सिक्वेरा म्हणटा तो गोंयचो म्हणटा न्ही सर? काय सेंटराचो. ओके. आतां तो कितें गोंयचो म्हणटा तें हांव सांगू वयता तुका समजूं येतलें सामकें. And noise pollution regulation and controls rules 2000 हिंग एक प्रोविजन आहा and so hinga and what's rule number 5 a loudspeaker or public address shall not be used except after obtaining written permission from authority. A loudspeaker or public so and so shall not be used at night time. And night time define kela 10 p.m. to 6 a.m. except in community halls, conference rooms or during public emergency. Ata ek exemption asa inga e mache what's inga en dakoye ये म्हणटा तुमी. Number 3 notwithstanding anything contained in sub rule 2 the state government may subject to such terms and conditions as are necessary to reduce noise pollution, permit use of loud speakers and public address system and the like during night hours between 10 p.m. to 12 midnight or on or during any cultural, religious or festive occasion of a limited duration not exceeding 15 days in all during a calendar year. म्हणजे हेतून सर कितें म्हणटा ते म्हणून हांवें कोर्टाक सांगलां, हांव ते मॅटरान आशिल्लो आनी हांवें कोर्टाक सांगलां स्टेटमेंट कोतात सांगपा दॅट एज अ मॅटर ऑफ रायट आमी 15 days नोटिफाय केले सो तुमकां 12 पासून वाजोवपा जाता पण हांवें म्हणलो हिंगा कायद्या न्ही कितें बेस मूड कायदो कितें द नॉयज पोल्युशन रुल्स आनी नॉयज पोल्युशन रुलां कितें म्हणलां इट इज ड्युरींग एनी कल्चरल religious or festive occasion. And I sangla, a sunburn is neither cultural, religious or festive occasion. This is a commercial event. So there is no exception for a commercial event. Number 2, आता Alex Siqueira ने कित म्हणला त्यान कित सांगला ती एक आमची गोंयची सरकारान एक नोटिफिकेशन काढला आणि त्या प्रमाणे तांकां दिवपा जाता सगळें मेळटा. That notification is issued under Rule 5, under the same Rule 5. In pursuance of sub rule 3 of rule 5 of the noise pollution rule. आता दोन विषय आहात थिंगा. एक 15 दीस नोटिफाय केले ते 7 दीस हिंगा आसात आनी 8 दीस आमचे क्रिसमस सिजनाचे 24 तारखेर आनी 31 तारखेर डिसेंबर पासून कळ्ळें. पूण हिंगा स्टार्टिंगा एक नंबर आहा टर्म्स एंड कंडिशन घायला. टर्म कंडिशन नंबर 1 the permission shall be granted only on a case to case basis. But the first statement wrong zalo that everybody gets it. Number 2, in response to a specific application made. But application करू पडटा तू हुंचे परमिशन मागले जाल्यार तुगे नॉर्मल तुगे 10 जातले बरोबर उपरांत जाल्यार तू एक स्पेसिफिक एप्लिकेशन करूंक जाय 10 to 12 म्हण आनी मागीर इट शुड बी मेड बाय पंचायत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपल काउन्सिल और एन इंडिविज्युअल म्हणजे एकल्यान पासून करूं जाता. सपोज तूं जाणा थर्ड पार्टी आमच्या चर्चान करतात टेम्पलान देवळान करतात
फंक्शन. सो एक कमिटी प्रेसिडेंट, एक्स ट्रेजरर, अटॉर्नी कोण अप्लाय करतलो. सो दॅट इज अ इंडिविज्युअल, यू अंडरस्टँडिंग, दॅट्स फॉर अ रिलिजियस फंक्शन. आतां दीस इज नॉट अ ब्लँकेट. सो कितें जालें मागीर उपरांत हांवें हायकोर्टान सांगलो तेन्ना मागीर हायकोर्टान इन्साला एडवोकेट जनरला पोजिशन कितें म्हणून, आनी मागीर हायकोर्टान मागीर क्लियर सांगलें, रिकॉर्ड केलें. तुका तें वाचता, हायकोर्टा ऑर्डराचेर वाचता पॅराग्राफ. हांव उतर गायना, हांव हायकोर्टान म्हणलें तेश कोंक म्हणटा. Since some issues were raised about Sunburn Festival continuing beyond 10 p.m. or on 31st December 2023, the Learned Advocate General has clarified that, as a policy, no permission would be granted for holding this event on 31/12/2023 or beyond 10 p.m. This statement is accepted. All concerned will have to abide by the same. म्हणलें ऑर्डर जाली. आनी कितें उलोवपाचें, आनी डिस्कशन कितें उरलां? सो सर तुमी हातूंतली सगळी जिस्ट सांगली की एनवायरमेंट मिनिस्टर आलेक्स सिक्वेर जे म्हणटालो की गोंय सरकारा कडेन अधिकार आसा की 12 मेरेन आमी परमिशन दिवंक शकता, आनी तो जे 15 दिसांचे मेन्शन करतालो ते सरान सांगले. पूण मेन नॉयज पोल्युशन एक्ट जो आहा तातूंत स्पश्ट बरयल्लें आसा की हें 12 मेरेनचें सुद्दां जें परमिशन आहा तें कित्याक आसा तर फक्त रिलिजियस फंक्शन किंवा जात्रा आसा तेंच्या खातीर आसता आनी कल्चरल ह्या 3 गजालीं खातीरूच आसता. थंय खंयच कमर्शियल इव्हेंटा खातीर तें 12 मेरेन परमिशन दिवपाची तरतूद ना नॉयज पोल्युशन एक्टान आसा, ना स्टेटीन जें नोटिफिकेशन काडलां तेतून आसा. आनी कल्चरल, कमर्शियल आनी फेस्टीव सिजना खातीर सुद्दां जर परमिशन जाय जाल्यार तेच्या खातीर सुद्दां इंडिविज्युअल एप्लिकेशन हें येवचें पडटलें, इंडिविज्युअल लेवलाचेर नाजाल्यार पंचायत नाजाल्यार म्युनिसिपालिटी. सो ह्या सगळ्या कायद्याच्या तरतुदींनी कमर्शियल सनबर्ना सारको जो कमर्शियल इव्हेंट आसा तेका खंयच 12 पर्यंत परमिशन वाडोवन मेळपाक शकना. तांकां 10 वरांचेरूच बंद करचें पडटलें. आनी सर स्वता कोर्टात गेल्ले आनी एजीनूय सांगलें कोर्टा भितर. आनी हांवें विशय काडलेलो, तो हांव इंटरप्ट करता तुका. हांवें विशय काडलो सांगपा. हे 2 गोश्टी आसात म्हण, हे 2 विशय आहा. कित्याक हें चालू आहा तें 12 पासून करपाक आनी 31 तारखेर पासून दिवपाक हांवें कोर्टान सांगलां. आनी मागीर ज्युजान इन्साल्लां पयले ना, पयले ते सनबर्न ऑर्गनायझरान तेगे आदोगादा इन्साल्ला तुमी कोत्तात, तो स्टेटमेंट करून रेडी नाशिल्लो. मागीर एजी इन्साल्ला आनी मागीर रिकॉर्ड केले. आनी हांव एक सांगता, रिकॉर्ड करून स्टेटमेंट एक्सेप्ट करून आनी कोर्टान सांगलां ऑल पार्टीज टू एक्ट ऑन इट. ऑर्डर जाली आतां कायदेशीरूच जाला. करेक्ट. आतां कांयच कोण 10 उपरांत करपाकूच शकना. जायना. आनी ते आनीक सांगता हें 10 उपरांत सगळें हें फकत ओपन एअर, नॉट इनसायड. इन ते 10 पासून ते तुगे सावंड पोल्युशन आनी सगळें कित्याक थिंगा नोटिफिकेशना प्रमाणे इनसायड ऑडिटोरियम, इनसायड क्लोज प्लेसीस ते टायम लिमीट ना थिंगा. ओके कळ्ळें. यू कॅन गो ऑन सनबर्न इनसायड आसना, इट्स अ ओपन क्राउड आसा. सो हांव आतां कितें वर्स जालें हांव सनबर्नाक गेलो ना. सो हांव नेणा आयज कितें करून कोत्तात ते थर्ड पार्टी कितें कोत्तात, क्युबिकल कोत्तात, थर्ड पार्टी इंटरनल स्टेजीस कोत्तात. हांव थर्ड पार्टी व्हडले फेस्टिवलाक गेलो तेन्ना तेंगे क्युबिकल दाखले कोत्तात. आमी कॉन्फरन्सां वयतात तेन्ना. सर ती सुद्दां नॉयज भायर येवपा जायना. हय, इट शुड नॉट कम आउट. ना ना, नॉयज इवन इफ इट कम्स आउट इट मस्ट नॉट एक्सीड दॅट डेसिबल्स. ओके. बट थंय परत लिमीट आहा तेंकां. हय, थिंग लिमीट आसा. सो दीस इज वॉट आय वॉन्टेड टू क्लॅरिफाय. सो वॉट द पोजिशन टुडे, आयजचो पोजिशन ते सांगलें तेश कोन. No music at Sunburn after 10 o'clock in the night. No Sunburn on 31st. This is by order of the court on the statement of the Learned Advocate General. So सरान सगळी विस्कटावणी कायदेशीर सांगलेली आसा. जो सनबर्नाचेर सावंड पोल्युशनाचेर किंवा सनबर्न 12 मेरेन चालू दवरपाक शकता काय कितें अशें मिनिस्टराचे तेंच्या वाटेच्या फावरात येयल्ले पयलीं वक्तव्य, मागीर ताणें दिल्लें क्लॅरिफिकेशन आनी आतां सरानूच सांगलां की कोर्टाचोच आदेश येयल्लो आसा की 10 उपरांत सनबर्न हें करपाक मेळचें ना आनी 31 डिसेंबराकूय सनबर्न हें जावचें ना. सर थँक्यू, तुमी सगळी ही गजाली विस्कटावणी कायदेशीर आमकां समजून सांगली, आमच्या व्ह्युअर्सांकूय ती कळ्ळी आनी टॅक्निकल गजाली आशिल्ल्यो त्योय सरान सांगल्यो. सर थँक्यू, तुमी टायम दिलो आनी आमच्या वांगडा भासाभास केली. एक हांव रिक्वेस्ट करता, हांव मास्क घेवन येयल्लो, तुमी पळयलां मातशे दिसा